येवकार आमी आसा पिवळ मतदारसंघ आणि ही जी एरिया आसा ती बेतकी खांडोळा विलेज पंचायत हांगा तुका एक फेलियर दाखयता जो हांगचो MLA मिनिस्टर गोविंद गावडेन लोकांक हांगच्या गांवच्या लोकांक कशें फटयल्या मतदारसंघाच्या लोकांक कशें फटयल्या तुमकां मुद्दम दाखयता। म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर 2021 जे संडे एक व्हडलो हांगा प्रोग्राम केलो। इलेक्शना पयलो इलेक्शन जालें 22 इलेक्शना पयलो 21 हांगा व्हडलो प्रोग्राम जाल्लो आसा आनी तेणी लोकांक सांगलें की आपूण हांगा 50 बेडीचे हॉस्पिटल बांदतलो म्हणून। कितले 50 बेडीचे हॉस्पिटल बांदता म्हणून। जाल्यार अजून पर्यंत हो फाउंडेशन स्टोनाचेर तुमी नांव पळयल्या। पयलो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयकारांक फटयत आसा आनी गोंयकारांक तेजेर विश्वास ना सध्या। सेकंड आसा विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर। आता सध्या गोंय कशी पाड घालता हो विश्वजीत राणे तुमी पळयला। TCP सगळे कडेन जे कडेन NOC बाकीचे विदाउट इन्स्पेक्शन करून NOC आनी गोंय दोंगर सगळे काबार करता हो विश्वजीत राणे। तिसरो आसा गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांगचो लोकल MLA। आयज लोकांक तो कसो फटयता पळय तुमकां मुद्दाम दाखयता। आनी बाकीचे जोशुआ आसा मागीर बाकीचे पंच आसा सरपंच एक्स सरपंच बाकीचे पंचायतीचे सरपंच हेंची नांवां आसा। हेंका फक्त आपली नांवां हे पाटयेचेर जाय पण जेन्ना एक्च्युअल लोकांक जे सांगले तुमी प्रॉमिस केल्ले स्पेशल MLA विचारपाक सोदता मिनिस्टराक जाल्यार आयज हे कित्याक जायना। आयज हे 50 बेडीचे हॉस्पिटल कित्याक जायना। सायडीन जे ओल्ड हॉस्पिटल आसा पण थंय जे आसा जे बेजीक फॅसिलिटी जायो त्यो लोकांक मेळना। सादी एक्सरे मशीन ना। लोकांक हांगच्या मार्शेला वचपा पडटा जशें आमी आयकून घेतला हांगच्यान कितें एक्सरे काडपाक जाल्यार मार्शेला वचपा पडटा। जाल्यार हांगचो MLA हेजी लक्ष कित्याक ना मिनिस्टराचे। फक्त त्या नाटकाचो एक भार येता ताका शहाजान ती तलवार तुजे कडेन दवरी ती तलवार ती नाटकाची तुजे कडेन दवरी। तूं आयला हे लोकां खातीर लोकांक तुका लोकांनी हाडला कित्याक कितें तरी तांकां न्याय दितलो म्हणून। जाल्यार हांगा हॉस्पिटल कित्याक जायना फक्त फाउंडेशन स्टोन आतां ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाल्यार अजून हांगा कित्याक काम जायना। म्हाजे फाटल्यान बिल्डींग आसा ती ओल्ड आसा ती बिल्डींग थंय रावपाक तांकां आशिल्लें त्या स्टाफां बीन। जाल्यार हांगा बाकीची जी एरिया आसा बाकीची एरिया व्हडली आसा जाल्यार आयज हांगा एक्शन कित्याक जायना। आतां तुमी पळयल्या बाकीच्या इव्हेंटा मोगा येयले मोगा कोट्यांनी पयशे मोडले ते मोगा लागून हे आमदारान मिनिस्टराक कोट्यांनी पयशे मोडले। जाल्यार एक सादे हॉस्पिटल जे लोकांक जी नीड आसा गरज आसा ती कित्याक जायना। जर डबल इंजीन सरकार म्हणटा जाल्यार आयज हांगा कित्याक जायना। हो फेलियर हो टोटल फेलियर जो MLA मिनिस्टर गोविंद गावडेचो हो सरकाराचो डबल इंजीन हो गोंयकारांक फटयता कसलो पळय। खूब मनाक वायट दिसता जेन्ना तुमी लोकांक फटयता आनी जेन्ना जिखोन आयले कांयच करना म्हणून। आतां थंय आमचे एम्ब्युलन्स आसा तेका पळोवपाना तुमकां दाखयतले आनी बाकीचे आमचे रिव्होल्युशनरी आसा मुद्दाम हांगा विजीट दिवपाक येयल्ले आमचे गौरेश आसा जावं बाकीचे रिव्होल्युशनरी आसा वेद आसा सुश्मील मोहित आसा जावं बाकीचे आमचो सिदानंद आसा विनय आसा ते दीस रात हांगा जे इलिगल जे कितें घडटा कित्याक गांवांत कितें जावना तेजे आवाज काडटा कित्याक ही कामां सरकाराची गव्हर्मेंटाची मिनिस्टर MLA पंच सरपंच गव्हर्मेंट ऑफिशियलाची कामां पण आयज हे रिव्होल्युशनरी गोंयभर गांवांनी भोंवता की आपली गांवांत कितें इश्यू आसा ते हायलायट करता आनी कामां करून घेता लोकांची। तशेंच मागता बाकीचे आमचे गौरेश बाबा कडेन तेजे कडेन उलोवचें कित्याक ते लोकल वाठारांतले तुमकां इन डिटेल्स फेलियर MLAचो कसो लोकांक फटयता ते तुमकां सांगतले। जशें की शैलेश बाबान सांगलें की 2021 हेजे फाउंडेशन स्टोन बसयल्ले सगळे जाण मोठे मोठे आमदार आशिल्ले आनी तुमी आतां हे एरिया पळय जाल्यार हे सगळे खंडर जाल्लें आसा तुमी पळोवपाक शकता रान कशें जालां म्हणजे येदी व्हडली आतां हांगासर PSC सेंटर हें जावपाचें आशिल्लें केरी साकून ते भोमा पर्यंत सगळे लोकां खातीर हें खूब गरजेचें आशिल्लें पूण दैना पळय ह्या हॉस्पिटलाची नवें बांदपाचें आशिल्लें। हो जो स्थानीक आमदार आसा गोविंद गावडे हेजी फक्त खोटी आश्वासनांत लोकांक मेळटा खैरात वाटलेल्या भशेन तो वाटीत आसता ह्या आश्वासनाची। हरबोले हेचें नाटक जें आशिल्लें पळय बुकाचें तेजेर घालपा लागूनूच तो ही सगळी नाटकां करतालो तो। हे PSC सेंटर जालें मागीर तशें आनी खंय तरी तळी बांदली हें बांदली हेजे पयरूय आमी ताका हें हरबोले जे बूक आशिल्लें तागेलें तेजेर कितें कितें फटिंगपणां आशिल्लीं ती एक्सपोज करीत आशिल्ले आनी हें तेजें आतां दुसरें नाटक। इतले वर्स 2021 हेजें आतां फाउंडेशन स्टोन जाल्लें ते आज मेरेन तेजेर काम कांय जायना। म्हणजे लोकांनी हेका बरें तरेन काम करपा जाय म्हणून निवडून हाडलेलो
तर तेजे कडेन आज पर्यंत हें जालें ना. फक्त लोकांक फटिंगपणाची आश्वासनां दिता, लोकांक केअर ना, लोकांची काळजी ना. खरें म्हणल्यार हें जावपा जाय आशिल्लें जाता तितले बेगीन. सगळ्यो साधन सुविधा म्हणटा तशी एक्सरे आसूं जावं बाकीचे कसले ट्रिटमेंट आसूं सगळ्यो वेवस्था आसपा जाय आशिल्ल्यो. कारण येदो व्हडलो हे आतां गांवांतलो लोड आसता मेडिकला लागून डायरेक्ट बांबोळे वयचें पडटा. पूण तेजे कडेन सुद्दां हे निश्काळजीपणां करता. तर हांव मागतां अजून टायम गेल्लो ना, हे लोकांक साधन सुविधा ह्यो पावोवची इतलेंच हांव मागतां. तुमकां शैलेशान आनी गौरेशान सांगला की हे आतां 2021 हे फक्त कित्याक आसा, आपले फक्त इलेक्शन कशें आपूण जिखतलो आनी कशें लोकांक हे करतलो ही फक्त फोटींग आश्वासनां दिवन हे इलेक्शन जिखपाचे प्रयत्न करता. कित्याक हांकां खबर आसा ते इलेक्शन जिखले ते खुर्चेर बसले काय खावंक आनी मेळटा म्हणून. कशें हें करपाचें तर विश्वजीत राणी ताका आतां हेल्थ सेंटर जाल्यार तेणें आपले डिपार्टमेंट येवन पळोवपाक जाय आसलेलें हांगासर हांगा कितें मेळटा कितें ना तें अजून पर्यंत ताणें कांयच हें ना. आतां आमकां जर पिरवळ मतदारसंघाक फक्त हें हेल्थ सेंटर हें लागता बेतकी खांडोळा आनी आमचें सांगपा म्हटल्यार ते 108 आसा त्यो बीन तसल्योच आसा. त्यो सामक्यो आड्याक लावपाच्यो परिस्थिती आसा. सगळें सांगलें सगळें हें कळ्ळें तुमकां. आतां आमच्या हितून गोंयान सद्याच्या हितून जाल्यार 2 हॉस्पिटलां आसा. एक बांबोळे आनी आमच्या फोंड्या आयडीन जे पेशंट येता ते फक्त तोंड दाखोवपाक आयडीच्या डॉक्टरांक आनी आयडीचे जे सिस्टर आसा पळय तांकां तोंड दाखोवपाचें आनी तांकां परत व्हरून बांबोळे दवरपाचें. बांबोळेचो लोड जाता, बांबोळेचो पेशंटांचो हाल जाता ते पळोवपाक जायना. पूण ह्यो व्हडल्यो पार्ट्यो अश्यो लावन फक्त तुमी स्पेशली जो आमचो हांगचो आमदार आसा तेणें फक्त पानां पुसलीं लोकांच्या दोळ्यांक की आपूण हें करतलो आपूण हें करून हें करतलो आपल्या फक्त फुडल्या फावटी निवडून हाडलें निवडून कितें केलें. आमकां प्रश्न पडटा तुमी आमदार जाले मंत्री जाले तुमी केलें कितें. तुमी गोंयचे रस्ते पाड घातले, स्पेशली प्रियोचे रस्ते पाड घातल्या. तूं केन्नाच प्रियोच्या हेजेर उलयना. सेकंड कला अकादमी पडली तुजी, हें तर हांगा काय बांदूच ना. हे बांदलेले ते सुद्दां पडले झाडां आयलीं हेजेर. तूं करता तरी कितें. ती गाडी तुम्ही आज माझ्या फाटल्यान पळयला की हांगा 108 जी एम्ब्युलन्स कशी हांगा बंद पडल्या. ती जे मेंटेनन्स ना कांयच ना. एक ती आतां ओल्ड स्क्रॅप जाल म्हणूया आमी जाल्यार आयज ही गाडी हांगची काडना कित्याक. ही गाडी हांगा शोवपा दवरल्या दाखोवपा दवरल्या. ही गाडी हांगा काडपा जाय आशिल्ली. म्हणजे हो जो MLA आसा जो हांगा मिनिस्टर तेका कांयच पडलेलो ना. तसोच जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेकाय कांय पडलेलो ना. आनी जो आमचो गोंयचो CM आसा प्रमोद सावंत हांकां कांयच पडलेलें ना. हांकां फक्त आपली खुर्ची कशी सांबाळपाची हेच पडलेलें आसा आनी कांयच ना. हांगा तुमी पळोवंक शकता सगळें झाडां वाडलेलीं आसा. तशेंच हांगा घाण जाल्ली आसा सगळी. आनी आमकां एकट्यान सांगलें तो जो रूम आसा ते बंद पडल्या थंय कचरो उडयता थंय. खरें म्हटल्यार म्हणजे हॉस्पिटल आनी देवूळ ह्यो अश्यो 2 जागो आसा की त्यो निवळ आसूं जाय, नितळ आसूं जाय. म्हणजे आतां हॉस्पिटलान कोणी रोगी येता जो बरो जावपाक येता, बरो ट्रिटमेंट घेवपाक येता, तुमचे फेसिलिटी जर काय आसत ना. तुमी एटलिस्ट जो हांगचे जे पंच सरपंच आसा तेंचे कडेन मागता तुमी हांगा येवन हें मातशें क्लीन करचें, जे बुश कटींग करचें. हांगा तुमी मुद्दाम दाखय जी इतली झाडां वाडल्या
ह्या दिसांनी डेंगूचो जो प्रमाण आसा, डेंगू मलेरिया हो हेजो प्रमाण वाडलेलो आसा. सो हांगा येवन जे कितें दुयेंत आसा तें वचपाचें सोडून हांगा परत डेंगू जावं शकता, कोणाकूय मलेरिया जावं शकता. कोण जबाबदारी घेतलो? जे आमचे हांगचे हेल्थ मिनिस्टर आसा तो जबाबदारी घेतलो, हांगचो हेल्थ जो कोण हें आसा ऑफिसर ते जबाबदारी घेतले तेजो, जाल्यार हें अशेंच आसूं न्ही. तुमी जर जबाबदारी घेवचे ना जाल्यार ही एकूच जबाबदारी घे, हें निवळ करून दवरात. हो जो वाठार आसा एटलिस्ट हो हॉस्पिटलाचो जो वाठार आसा तो तरी निवळ करा. बाकीचे तुमचे कडेन मागीत ना, तुमचे कडेन जायना. तुम्ही 35 आमदार जावन तुमचे कडेन गोंय निवळ करपाक जावचें ना. हें इतलें हांव तुमकां सांगता, तें आमकांच निवळ करचें पडटलें, आमकांच भुरग्यांकूच फुडें सरून निवळ करचें पडटलें. हें तुमी आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. तुमी आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर कांयच केल्लें ना. तुमी सामके फेलियर आसा. कितें उलयता?